Solves morak bakarat sobra munchano evakayon kola ulasani Solves morak bakarat sobra munchano evakayon kola Solves morashi sevagora Hanumantachi okikola Solgikanga uta urbigo sola Somos alia devamuna Alleluia, 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 Lasani Solves morak bakarat sobra munchano evakayon kola Lasani Solves morak bakarat sobra munchano evakayon kola जूड आणि ग्रेता द वितोरिया आपलो लग्नाचो दीस पाळटात दिनवासनेचे मनान तांचे हे मिसाचे संकल्प घेवन ही मिसाची भेट हांव समर्पितां तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचे शुभ आशिर्वाद मागुया तेच परीन जेसिओ सिल्वेरा आपलो वाडदीस संभ्रमता ह्या भुरग्याचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागुया तुमी तुमच्योय गरजो बारून भोगतीपणी ह्या मिसा भेटेंत वांटो घेयात बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नवी आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सव्यासो तुमचे सव्यासो भावा भयणीनो आयच्या आयताराक पवित्र सोबेच्या जिवितांत बऱ्या गवलेचो आयतार असो पाचारला आनी आमच्या महा दोन प्रांतांत हो आयतार दोर प्रांतीक यादनिकी आकारणेच्या वावरा खातीर पेटयला जेजू बऱ्या गवलेचे बरे आनी खरे उपकार जावन मुनयारी यादनीकपण स्विकारूंक भुरगे आनी तरणाटे कितलींच वर्सां आपली आकारणी कोत्तात हेच सोत दोल्या मुखार दवरून आयच्या सेवा धर्माक असो विशय विचून काडला असलो एकूच हिंड जातलो आनी एकूच गवली आकारणेच्या घरांनी चलतल्या बऱ्या वावरा खातीर देवाक दिनवासतना आमकां जेजूच्या काळजा सारके एकचार तिरयतले आनी शेलेचो बरो परामोस करतले गवली फावो जावं म्हूण मागुया तशेंच ह्या आकारणेच्या वावराक आमी मागण्याचो तसोच आर्थीक तेंको फावो करूंक आमकां उदार कालीज मोन दी म्हूण हे पवित्र मिसाचे भेटेंत मागून घेवया आनी आयकल्लीं सुरवातेचीं उतरां आमच्या काळजा मनांत घोळयतना सगळीं आमचीं पातकां ओळखून दूख धरून बापाचें बोगसणें जोडूंक म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबणिंदो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडां विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासत बागेवन सदांच सांगपार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबणिंदो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमचीं पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं आमेन.
मोहिमा देवा मोहिमा देवा तू सगळी मोहिमा देवा आयज फादर बेर्नार्दीन अल्मेदा आपलो वाडदीस संभ्रमता. आमचो तालिगांवचोच पूत तो व्हडलें बाट ह्या वाड्यांतलो देवंताचेर आनी ताच्या मुनेरपणाचेर आशिर्वाद घालूंक आमच्या मागण्यांत ताका दवरुया. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, तुजे आज्ञे प्रमाणे आमच्या बऱ्या गवळ्यान आपकुशेन शेळ्यां पासत आपलो जीव दिलो आनी तो परतून घेतलो. ह्या व्हडा मोगा खातीर आमी तुका अर्गां दिता आनी संवसाराच्या समेस्त मनशांक त्या एकल्याच गवळ्याचो मोग ओळखून ताच्या हिंडांत भितर सरूंक कृपा दी म्हूण आमी मागता. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुजे सवे आनी पळयत आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक. आमेन. दोर्मदूताच्या इतिहासा वेले वाचप. पवित्र आत्म्यान बरोवन पेद्रून तांकां म्हणलें, पोरजेच्या फुडाऱ्यांनो आनी जाणट्यांनो, एका पिडेवंता ताय आमी एक दोयाल कोरणी केली म्हूण तुमी आमची जोडटी करतात आनी तो कोणाचे पोदवेन बरो जालो ते तुमी जाणा जावंक सोदतात. तर सगल्यांक तुमकां आनी इस्रायलाचे आख्खे पोरजेक आमी कळीत करता. तुमी कुर्सार मारलोल्या आनी देवान मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवन केल्ल्या नाजरेताच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आनी ताचेच पोदवेन हो मनीस हांगा तुमचे मुखार बरो जावन उबो आसा. तुमी बांदप्यांनी सोडून दिल्लो फातोर तो, पूण आतां खरें म्हणल्यार ताका देवान कोणशा संदीचो फातोर केला आनी दुसऱ्या कोणाच्याच वरवीं सोडवण मेळूंक शकना, कित्याक आमकां सोडवण दिवंक शकता तसलें आनीक दुसरें नांव मोळबा काला देवान मनशाक दिवंक ना. देवाचें उतोरें. देवाचे ओळखा. आमचो जबाब, जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणशा संदीचो फातोर गावून जातलो. जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिलो तो जालो कोणशा सोदीचो फातोर. आनीक थोडी गावया. जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिलो तो जालो कोणशा सोदीचो फातोर. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो, ताचो मायेमोग मितमेर नासलोलो. मनशाचेर विस्वास दवरचे परस सर्वेस्पराच्या गोपान आसरो सोदल्यार अदीक बरें. राजकुंवराचेर विस्वास दवरचे परस सर्वेस्पराच्या गोपांत आसरो सोदल्यार अदीक बरें. जबाब, जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिलो तो जालो कोणशा सोदीचो फातोर. तुवें म्हजें आयकलें आनी म्हजें तारण केलें देखून हांव तुका आर्गां दिता सर्वेस्परा. जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणशा संदीचो फातोर.
हे सर्वेस्परानूच घडून हाडलां तें पळोवन आमी तोटाक जाल्या. जबाब: जो फातोर बांप्यांनी सोडून दिलो तो जालो मोक्षा सोबीचो फातोर. सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जोय. सर्वेस्पराच्या घरांत रावन आमी तुका सूख मागता. तूं म्हजो देव, हांव तुका आर्गां दितां. म्हज्या देवा, हांव तुजें किर्तन करतां. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो, ताचो मायेमोग मीतमेर नासलोलो. जबाब: जो फातोर बांप्यांनी सोडून दिलो तो जालो मोक्षा सोबीचो फातोर. बागयोन जुवांवचे पयले चिटीवेलें वाचप. प्रितीच्यानो, पळयात, बापान आमचो केदो व्हडलो मोग करून दाखयलो. देवाची भुरगीं आमकां म्हणूंक ताणें फावो केली, कित्याक आमी खरेंच ताचीं भुरगीं. ताका वळखना देखून संवसार आमकांय वळखना. म्हज्या मोगाच्या भुरग्यांनो, आतांच जावन आमी देवाचीं भुरगीं. पूण फुडाराक आमी कितें जातलें तें आजून पर्यंत उगडापें जालें ना. पूण ज्या दिसा तें उगडापें जातलें त्या दिसा आमी ताचे सारकीं जातलें, कित्याक जसो तो आसा तसोच आमी ताका पळयतले हाची आमकां खात्री आसा. देवाचें उतोरें. देवाचें ओडुका. सगळीं आमी उबी रावन उद्गाराचें गायन गावया. B-5-27 B10 पेज 27. आमी 7वो श्लोक गावचो. सर्वेस्पराक जोय 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 जोय. सर्वेस्पराक जोय 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 जोय. सर्वेस्पराक जोय जोय. जोय जोय सर्वेस्पराक जोय जोय. देवाचें उतर आयकोता सर्वेस्पराक जोय 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 जोय. सर्वेस्पराक जोय 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 जोय. सर्वेस्पराक जोय जोय. जोय जोय सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. जुवांवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून फारिजेवांक म्हणलें, हांव बरो गवळी. बरो गवळी मेंढरां पासत आपलो जीव दिता. पूण मुशारेकार जाल्यार आपूण गवळी न्हय आनी आपली काशाची मेंढरां न्हय देखून लाणगो येता तो देखता आनी मेंढरांक सांडून पार काडटा आनी लाणगो तांकां धरून व्हरता आनी दुस पटायता. तो मुशारेकार आनी ताका मेंढरांचें कांयच पडूंक ना देखून तो पळून वेता. हांव बरो गवळी, जसो बाप म्हाका वळखता आनी हांव बापाक वळखतां तसो हांव म्हज्यांक वळखतां आनी म्हजी तीं म्हाका वळखतात. आनी हांव म्हज्या मेंढरां पासत म्हजो जीव दितां. आनी म्हाका आनिकूय मेंढरां आसात, तीं ह्या गोट्यांतलीं न्हय. तांकांय हांवें हाडूंक जाय. तीं म्हजो ताळो आयकतलीं आनी असो एकूच हिंड जातलो आनी एकूच गवळी. हांव म्हजो जीव दितां आनी उपरांत तो परतून घेतां देखून बाप म्हजो मोग कोत्ता. कोण म्हजो जीव काडिना
पूण म्हजेच कुशेन हांव म्हजो जीव दितां. म्हजो जीव दिवंक म्हाका पदवी आसा आनी तो परतून घेवंकूय म्हाका पदवी आसा. ही आज्ञा म्हज्या बापान म्हाका दिल्या. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबीनो, जेजू आयज म्हणटा बऱ्या गवळ्याच्या आयताराक हांव बरो गवळी. आनी हांव प्रश्नांचो मनीस जावन एक प्रश्न म्हाका आख्खें सुमन भर सतायता. जेजून कित्याक म्हणलें हांव बरो गवळी? जेजून म्हणोंक जातालें पयले सुवातेर हांव बरो थवय. आय एम द गूड कार्पेंटर. कित्याक? तवयाचो चेडो तो. आनी त्या काळार तवयाचे चेडे थवय जाताले. समज असो आसलो समाजाचो, आदवोगादांगे भुरगे आदवोगाद, इंजिनियरांगे भुरगे इंजिनियर, बोटीर कोपीत आहल्यार तुगे भुरगे कोपीत जातले. जाल्यार जेजू कित्याक म्हणिना एगे पायन सांजे बागेवन झुजेन एक तवयांचो धंदो शिकयल नाकाय. आनी जुदेवा मदें एक म्हणणी आहलोली, शिराप पडून ते बापायचे जो आपल्या भुरग्याक आपलो धंदो वावर शिकयना तो. जाल्यार बागेवन झुजेन तवयपण शिकोवंक नाकाय. कित्याक म्हणूंक ना जेजून हांव बरो तवय तवय म्हणलोलो जाल्यार बरें जातें आसलें. सगळे प्रॉब्लम जेजू मोरतेलकेन सॉल्व करतालो. कितें प्रॉब्लम जालो फीड घे धोडाय ढा 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 करून सगळें सॉल्व जाता आसलें. दुसरे सुवाते जेजून कित्याक म्हणून हांव बरो खारवी, आय एम द गूड फिशरमॅन. कित्याक जेजून जेन्ना पयले आपोस्त आपयले जावं पेद्रू आनी तागे भाव जावं ते झेबिदेवांचे पूत, तेंकां कितें म्हणे, येयात हांव तुमकां मनशांक धरता तसले कारवी करूंक धाडटा. कम आय विल सेंड यू फोर्थ टू बी फिशर्स ऑफ मॅन. जाल्यार शीस नुस्तेकार जाचे, खारवी जाचे आनी तूं गवळी जाचो. तूं तेंगे हेड आसलो, तूं पयली गवळी, तूं पयली कारवी जावपा जाय आसलेलो आनी मागीर तुगे शिसान धाडचे आसलेले खारवी जाच्याक. जाल्यार आयज कित्याक तो म्हणटा हांव बरो गवळी थवय न्हू, हांव बरो गवळी खारवी न्हू, ओ नुस्तेकार न्हू. नुस्त्याक केल्यार काय बजत आसलेलें. कितें प्रॉब्लम, एक जाळ काळी उडयलो दर्यांत न्हू, हांव म्हणटा न्हू, कास्ट युअर ट्रबल्स अपॉन जीजस, ही वील थ्रो देम अवे. भर जाता आसलेलें. हांव तरी बरो कारवी सगळीं प्रॉब्लम झाडांक आयलीं आनी पयस उडयलीं. भर जातालें. पूण जेजू म्हणना हांव बरो थवय, जेजू म्हणिना हांव बरो खारवी. जेजू इतलें म्हणटा हांव बरो गवळी. कित्याक म्हणटा जेजू हांव बरो गवळी? आयज जेन्ना ह्या वाचपांचेर हांव नियाळ कोत्तालो, बरीं वाचपां, सोबीत वाचपां आनी अदीक करून शुभ वर्तमान अदीक सोबीत, अदीक गिरेस्त. हें शुभ वर्तमान पयली लायनूच 3 उतरां नियाळ्ळ्या पुरो. हांव बरो गवळी आख्ख्या जेजूचो संदेश आमकां फावता. कित्याक जेजू पळयता गवळ्याची जी परिस्थिती आसा आनी म्हजी जी परिस्थिती आहा ती सारकी सिमिलर. द रियलिटी ऑफ अ शेपर्ड as well as the reality of the Son of God is quite similar. गवळीपण म्हणटा तेन्ना जुदेव तेंपार जुदेवांचें गवळीपण कसलें आसलें? जुदेव जेजून गवळी म्हूण ह्या गवळीकपणाक वालोर दिलो आसा. पूण त्या तेंपार गवळ्या बरे भशेन लेख नासलेले. सारक्या उण्या दर्जाचें आनी हीण हळक्यांचो वावर म्हणटा तो गवळीपण. एक तवया मान आहा तितलो, एक खारव्या मान आहा तितलो, तितू गवळ्यांक मान आसनासलो. आनी गवळ्या कित्या मान आसलो? कितें हेर सगळीं ती राजांव सोड्या, पूण गवळ्याची विशेशताय, द गूड क्वॉलिटी, द स्पेशालिटी खाशेल्लेपण म्हणल्यार हो गवळी दीस आनी रात शेळ्यां बराबरी आसतालो. तांकां दोंगरार वोवन चोरप, थिंग बसप, पासेंस घेवन बसप आख्खो दीस आनी राती कोडे तांकां त्या गोट्यांत आळमुट्री वो आड्यांत आळमुट्री, आट्यांत आळमुट्री, त्या आड्यांत न्हिदप. ताका पाप साहेब फ्रांसीस बेस्टो म्हणा,
तुका शेळ्यान गोवड्यांक म्हणजे पाद्रींक आपल्या शेळयांचो वास बदल म्हणजे शेळ्यां बाळा रावोन 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 गोवळ्यांकू शेळ्यां वास येतालो कित्याक आड्यां रावप सोंपें न्हू बरी वस्त न्हू एक गोट्यां रावप न्हू गोट्यांक किमस आहाय गोट्यांक गरमी जाता गोट्यां सगळे भाशेची घाण गुठ्ठाण आसा ती सगळी तुक येता आमच्या घरांत सुणीं आसताय न्हू आम सुणयांक हे न्हिदनाय जायत जायतीं पूण आमच्या घरांत तें रावता भोंवता भायर गेले जाल्यार दुसरी सुणी बुको लागताय दुसरी सुणीन वास घेताय सार पडटा कित्याक तांकां त्या सुणयांचो तुज्या सुणयांचो जें घरांत आहा आनी तूं भायर सरला घरांतलो तेच वास येता जाल्यार हेंचें चिंता ते सगळे उगत ह्या शेळ्यां बराबर मेंढऱ्यां बराबर बोकट्यां बराबर गोरवां बराबर आसलेले तांकांच वास मातालो आनी समाज घडे इवय गोरवां म्हूण लेखता आसलो आनी जेजूचें हे तरी आपलें आख्खें जिवीत हेंक समर्पिताय जेजूचें लोक तेशें जेजूचें एणें कुणायता आज जेजू तर म्हणटा हांव बरो गोवड्यान येत वळ वपार सांगता मुगलें जिवीत ते भाशेन हांव सगळें सांडून गोवडी फामील सांडिता गोवडे आपणागे सगळें तेमच्यान जायत जावपा जातालें तें सगळें सांडून घोडे जायत पाटी फोर्सान कित्याक आमगे फामील गोवडीकपणाची न्हू आ फॅमिलीज ऑफ शॅपर्ड चोली न्हू फोर्सान नितीन थारायलां समाजान थारायलां तें करूंक पूण जिवीत बोध तेंच करूंक वेता जेजू देवपण सोटा संवसारांत मनीस जाता आनी आमचे बराबर तो जियेता ही लिव्स आर रियलिटी सो जेजूचो घुट आनी घोवडीकपण सारकी समानताय वो सिमिलॅरिटी आमकां दिसता जेजून देवपण सोडे संवसारांत येयलो आनी आमचे बराबर जिवन हुस्सार मरून पुनर्जीवन जाता ताका लागून उतरां हांव मुगे जीव दिता आनी पोतून घेता गोवळी जीव दिता आपणागे आख्खो जीव जोरोयता शेळ्यांक पसून जी शेळ तेगे न्हू आनी तुका दिसता एसो दादल्यांक जेंक घाण माता जेंक वास माता जेंक समाजान नांव ना जेंक पागार लोगूत ना कोण दितो चेडूं तुम दितलीं चेडवां तुमगेलीं काजार जावपाकू ना तांकां काजार जावपा लोगूत वांदी आहाय म्हणल्यार प्रॉब्लम आहा एसो गोवळीकपण आसलेलें आयज घडये गूड शेपर्ड म्हूण व्हड काड शापताय घरा मुखार घाताय तांकां तें इमान्युएल एनामेल मरे तें एनामेल पेंटींग कोताय आयज बरो दिसता जेजू गूड शेपर्ड म्हूण पूण त्या तेंपार इटपाच्यान तुकपा वस्त हें गोवळीकपण म्हणटा तें पॉयंट हो गोवळीकपणाचेर तितू हें कशें न्हू पूण जेजू येता आमगे रियलिटी जियेता आनी हे रियलिटी जेवून दाखयता की तुवें पातका विणे जियेवपा जाता कित्याक आयज हालींच्या दिसांनी हांव जायत नियाळटालो जायते आयकता आनी हांव केन्ना जायते फावटी कितें आयकता तेजें नियाळ हांव करीत आसता म्हगे रात दीस म्हगे तकली नियाळान चलता 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 खर्चोता वो खर्चोता काबार जाता चिंतून जायते फावटी सांगो सोदता तें हें वी यूज रियलिटी एज एन एक्सक्यूज फॉर सीन आमगे वास्तविकता म्हणजे रियलिटी ओ सादें उतर सत दवरया आमगे परिस्थिती दवरया जिविताची आमी उजार कोता एक नीप कशें आमकां पातो करूंक जावं आमगे गरीबसाण जावं आमगे धोळडीरपण जावं आमगे अशिक्षीतपण सगळें आमी उजार कोताय एक नीप कशें वो एक एक्सक्यूज कसो टू सीन पूण जेजून आपणागे मनशापण केन्नाय वापरूंक ना पातो करूंक तें तेगे वर्तेपण हें वर्तेपण जेजूचें जेजू आयज म्हणटा हांव तरी बरो गोवळी इतले कठीण परिस्थिती हांव तुमचे बराबर येयलां देवपण सोडून तुमचे बराबर मनीस जावंक मनीस कशें येवंक म्हाका सोंपें ना पूण तरी पासून हांव निर्मळ नितळ मेंढरो कसो रावलो पातकी जावंक ना आमकांय जायत्यो आमगे जिविताच्यो परिस्थिती वी नो आर रियलिटी ऑफ आर लायफ आज म्हटली वी नो आर स्टोरी ऑफ आर लायफ बट दीस रियलिटी this story and this situation and condition should not be an excuse for sin केशे भाशेन तुगे केसली परिस्थिती जावं सारकी मारादीक जावं मरणादीक जावं मारेकार जावं सारकी परिस्थिती कशे भाशेन
तुज्या आनी पातोक हेज वरवीं जस्टिफाय करूंक जायना. पातोक तेंच पातोक. आनी पवित्र सभा आमी आज गवळी म्हणटाय न्हू, पवित्र सभा आमकां दिल्या ती आमचे बराबर आमचे मनीस रियलिटी ती जियेता परतून परतून उगडास करूं. रियलिटी कसली जायत गेली पूण तुज्यान पातोक करूंक जायना. पवित्र सभा ती गवळीन शी इज दॅट शेपर्डस जी ती दार कशी आमकां जेजूच्या आडयान दवरता. शी किप्स अस इन द हर्ड ऑफ क्रायस्ट बींग द डोर. मुशारेकार जावन आसा तो सैतान जो भायल्यानचो उब माता. देर बंद आहा, जनेल बंद आहा, वय टॅरसीचेर यो, हांव सांग तुमकां खोट्यो वस्तू वायट वस्तू. तो मुशारेकार जावन तो सैतान जेजू सारकें एग्जाम्पल उजार करता आपणा मदें आनी सैतना मदें तुमकां शिकोवन दिवपाक. He uses this parable of the good shepherd to give a teaching on him and the Satan. सैतान आमकां परतून परतून आडयांतू भायर सरून आमकां पातकांत वता पूण जेजू केन्नाय वचून दिसना. तेका लागून पवित्र सभा दवरल्या. पवित्र सभा सजमता आमगे जिविताची परिस्थिती किती. पवित्र सभा मानून घेता बाबा तुमकां जायत्यो परिस्थिती पूण तरी पासून पातोक करूंक जायना. कित्याक आम तरी म्हळें आर रियलिटी इज व्हेरी डिफिकल्ट, आर सिट्युएशन इज सो प्रेसिंग, सो हार्ड ऑन अस, जाल्यार देव वसोक्त देवाच्यान आम जिवितांत कांयच करूंक जायना. आमी देवाक काला उडोवपा हाय आनी ह्या सैतनाक आनी ह्या सगळ्या स्थितीवासांव परिस्थिती कंडिशन रियलिटी तेका जिखोवपा हाय. आनी आयज तें जाता. आयज सोशल मिडियाची चोय वी आर ग्लोरिफायींग, वी आर जस्टिफायींग आर रियलिटीज, वी आर जस्टिफायींग आर लायफ स्टोरीज, वी आर जस्टिफायींग ऑल द कंडिशन्स एंड सेइंग sin is okay. No, sin is never okay. Sin is never okay. पातोक केन्नाय सारकी जायना. पातोक तें पातोक. आज जेजू बरो गवळी सांगता पातोक केन्नाय सारकी जायना. तुगे कितली मारेकार परिस्थिती ह्या पासत तुक पवित्र सभा दिली. आनी पवित्र सभेंत आहा तुज पासत जाय ती कृपा. फॉर यू इन द चर्च देर इज लॉट ऑफ मर्सी. ताका लागून कुमसरा साक्रामेंत आहा. आयज कोण कुमसरा साक्रामेंता उलोवप सोदना ताका लागून हिंगा तिंगा ब्लेसिंग सोदून भोंवता. आमकां ब्लेसिंग दी, ब्लेसिंग दी, ब्लेसिंग दी. तुवें तरी पातोक केला पवित्र सभेंत यो कम इन द चर्च अँड सेलिब्रेट द सॅक्रामेंट ऑफ कन्फेशन, रिकॉन्सिलेशन. यो पवित्र सभेंत आनी संदानांचो संस्कार समरोम. कोण तें समरोम सोदना. ताका लागून आमकां हेज ब्लेसिंग दी, तेज ब्लेसिंग दी. आनी ब्लेसिंग नाकाय आमकां. आमकां कुमसराचो संस्कार जेजून दिलो आहा. वी हॅव बीन गिवन द सॅक्रामेंट ऑफ रिकन्सिलेशन. ह्या पासत पवित्र सभा दिल्या. पवित्र सभा सजमत आनी पवित्र सभा सदांच दर परिस्थितींचेर जैती वन जाता. हे सगळे पातोक जस्टिफाय करतले, हे सगळे पातोक ओके म्हणटले, हे सगळे इट्स ओके टू सिन, कांय जायना म्हणटले. पातोक केल्यार ते काबार जातले म्हूण पवित्र सभा सदां आसतली. तीर गोट आसतली. शी इज द शेपर्डस हू वील रिमेन फॉर एवर. कित्याक तेगे घडणार देव आनी देव जें गोटा तें सासनाच्या सासनाक तोखता. मनीसूच तो आपणाचें निसवणटान. रायट इज मॅन हू ब्रिंग्स हिज डिस्ट्रॅक्शन. देव केन्नाय कोणाचें डिस्ट्रॅक्शन करना. ह्या पासत हें आमी समजुया. आज पातोक अडकुया. जेजू तर बरो गवळी आमचे पासत मेला आनी आपल्या गवळीकपण आज तुमकां शिकयता आमकां सगळ्या पातकांतलीं काडूंक. आनी आम तरी पातोक सोडून सोदनाय जाल्यार तेगे डिफेक्ट न्हू. इट इज नॉट हीज डिफेक्ट. तेगे असोकताय न्हू. इट इज नॉट हीज विकनस. इट इज आवर विकनस. आमगे उणीपण, some lack in us आनी आमगे देफेत आर डिफेक्ट तर मानून घेवया. जेजू बरो गवळी आयज पवित्र सभा ती बरी गवळीन. आपयता पातोक सोड. वय रियलिटी आहा सजमता तुजी रियलिटी. नव्यान बरो जा. उबी रावया. ह्या वेळार आमचो बाबात विचारुया. सत मानतान देवाक, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्गार आनी पितमेच्या रोजनाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्यांक
तो पवित्र आत्म्यावरवीं गुरबीन सांबाळलो आंकवार मरेतान जल्मलो पोंच प्रतकाल ताणें कोस सोंसले ताका उत्साद जोडलो तो मेलो आनी ताका निखपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जालो स्वर्गात चडलो सर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तांची जिव्यान मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सत मानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचें बोगसणें कुडीचें जिवनपण सासणांचें जिवीत आमेन. ह्या वेळार आमच्यो गरजो बापा मुखार दवरुया. हांव म्हज्या मेंढऱ्यांक वळखता. आमच्या आत्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या शेड्यांक गवळीक बेटे वरवीं खोल वळखून घेवंक आनी शिंपडलेल्यांक एक हिणान घडोवन हाडूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. तो मुशारेकार आनी ताका मेंढऱ्यांचे कांय पडूंक ना. आमच्या राजकीय आनी समाजीक फुडाऱ्यांनी आपणाचें बरेपण सोदची ताळणी पयसावन समाजाचे बरेपणान आनी पोरजेचे उदरगती पासत वावरूंक तांकां कृपेन आनी हुर्बेन बोर म्हूण बापा लागीं मागुया. असो एकूच हिण जातलो. आमी सगल्यांनी परिशोधीक वाट चलतना तशेंच सान फ्रांसीस शावेराची रेलिकेची दाखोवणी आनी उत्सवीक वरस तयार जातना एकचारान आनी आपणाक आनी बरे खोबरेचे परगटणे वरवीं बरवाशाची यात्रेकारां आमी जावंक बापाचे धीर बळ मागुया. म्हज्या काळजा सारके हांव तुमकां गोवळी दितलो. आमच्या तिनूय आकारणेच्या घरांनी आपले आपोवणे ओदीक खोलायेन वळखूंक आनी तांकां मार्गदर्शन दिवंक वावुरतले देव कृपेचो आदार मेळूंक तशेंच घडटा तो आदार आमी आकारणेच्या वावराक दिवंक बापाचें बळ आमकां मागुया. बापा आमी उचाललेले मागणेन दयेन आयकून घेन आंकवार मरेचे विणवणेन तुजो शुभ आशिर्वाद आमचेर सगल्यांचेर घाल हे आमी मागता तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. बेटोनेक आमी गायन गावुया. सी 30 आनी 9 उंड्या आनी सोऱ्या बोरी पान 40 आनी 5 सी 39 पेज 45. I'm gone.
म्हज्या बाबडीन म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जा म्हण मागात. हे तुमच्या दोतले बलिदान आपल्या मनातलीच पळयली आमच्या नाके पवित्र विचार सर्वेस्वर मागून घे. सर्वेस्पर आमच्या बापा आमकां सोडवण मेळचे खातीर आमचे पासत मोगान जेजून आपलो जीव दिलो आनी तो परतून घेतलो. ताणें तुका भेटयलेलें अप्रिमेत मोगाचें बलिदान आमी तुका नव्यान समर्पिता आनी ताचो मोग आमचे जिणेंत निर्फळ जावंक कधीच निर्मी नाका म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सौम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सव्यासो तुमचे सव्यास आमची काळजां बारुया. आम्ही ती सर्वेस्पराताय वारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोरकाळी आमी तुका वाखाणूक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हरत्या दबाज्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. पातकांचो लांब युग सोंपलो. इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत सपुर्णायक पावलो. देखून पासकांच्या संताच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार सर्गींचे सोद दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. Povit, 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 dolbaraco सर्वेस्पो सदानी संसार dola tucia voi moga Usoni tu caso Usoni tu caso सर्वेस्पोराची नावी येता ताकासो असल्या दिनवाशी काळजान बोदळ बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी तुजे मुखार येता. बलिदान करूंक ही देणी हाडल्यान ती तूं मानून घे आनी तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी कालतेपणीन मागता. तुजे कातोलीक पवित्र सभे खातीर आमी ती भेटयता. तिका तूं राख आनी चलय. आख्खे पृथ्वीचेर तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तेच परी आमी ती भेटयता तुज्या चाकरा फ्रांसीस आमच्या बागवान बापा बसत आनी फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा पासत आनी धर्मतांनी परगटलेलो तोच कोरो भावार्थ सांबाळटल्या आनी शिकयतल्या पासत. सर्वेस्परा तुज्या चाकरां आनी चाकणी खातीर आमची मागणी आयक. तुजे वेदी भोंवतणी एकठांय जालोल्या आमा समेस्तांची दया कर. आमचो भावार्थ आनी आमची भोक्ती तूं वळखताय. सासनांच्या आनी जिव्या आनी कोऱ्या देवा तुका वाखाणूक हें बलिदान आमी भेटयता आमचे खातीर आनी आमी मोग कोत्ता तांचे खातीर सवस्ती आनी थारण आमा समेस्तांक लाभच्याक तें आमी समर्पिता. आख्खे पवित्र सभेच्या एकवटांत आमी जेजू क्रिस्ताचे आनी आमच्या सौम्यान देवाचे सदांच आंकवार माय मारेक भोक्तीन वंदिता. तेच परी तिच्या पतीक भाग्यवन जुसेक तशेंच भाग्यवन पेद्रू आनी पावलो आनी आंद्रे जाकोब जुआंव तोमास फिलीप बार्तोलोम्यो मातेव सिमांव तादेव क्रिजगोन जुआंव आनी पावलो कॉस्मास आनी दामयांव ह्या तुज्या धर्मतांक आनी रोख साक्षांक आनी समेस्त तुज्या भाग्यवंतांक आमी वंदिता. तांच्या पुण्या आनी मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सदांच राख आनी आदार दी. बापा तुज्या म्हणयाऱ्यांची आनी सगळ्या कुटुंबाची ही देणी मानून घे. ह्या जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. सासनाचे कास्तींतली आमकां निवार आनी तुवें विचून काडलेल्या मदें दयेन आमकां घे. सर्वेस्परा ह्या देण्यांचेर प्रसन्न जावन तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती तूं मानून घे. ती खरेपणी आत्मीक आनी तुका मानता तसलें बलिदान जावंक निर्मी जावन ती आमकां तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सौम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत सगळ्यांनी दिमी घालची. कोश्ट मरण सोसच्या आदल्या दिसा ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका आपल्या सर पदवेदारा बापाक दोळे उबारून दिन वाचलो. ताणें उंडो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें
हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कर्राचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. जेसू मेलो, जेसू जिवंत जाला, जेसू नव्यान तरलो. बापा आमी तुजे मुन्यारी आनी तुजी पोरजां तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या कोश्टा मरणाचो पुनर्जिवनपणाचो आनी स्वर्गात चडण्याचो भोगतीपणी उगडास कोत्ता हांव. आनी तुवें दिल्ल्या जायत्या देण्यांतली मोहिमेवंत देवा आमी तुका समर्पिता. ही निर्मळ पवित्र आनी संपूर्ण बोली जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स. हांचे तूं प्रसन्न जावन तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुज्या नितीवंत साकरा आबेलाची देणी भावार्थ्यांच्या बापा अब्रामाचो योद्न आनी तुज्या याज्ञिका मेल्की सेदेकाची भेटवणी तुवें मानून घेतली. तेच परी हें बलिदान तुका मानूं. सोर पदवेदार बापा तुजो दूत हें बलिदान स्वर्गार तुजे मुखार व्हरूं म्हूण आमी कालतेपणी मागता. अशें हे वेदी वयली तुज्या पुताची भोव पवित्र कूड आनी रगत शेवतोल्या आमा समेस्तांक तुज्या आशिर्वादान आनी देण्यांनी बोर. सर्वेस्परा आमच्या समेस्त मेल्ल्यांची काकलूत कर. भावार्थ्यांची मोर आसून ती आमच्या आदीं गेल्यांत आनी विसवांत आसात. तांकां आनी क्रिस्ताताय मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या गोपांत उजवाड सूख आनी शांती मेळूं. आनी आमा पातक्यांक तुजे अगणीत काकुतीचेर विस्वास दवरतल्यांक कितें फावो तें पळोवं नाका, पूण आमचीं पातकां बोगोस. आनी जुआंव, इस्तेव, मातायास, बार्नाबास, आगाता, लुसी, आग्नीस, सेसील आनी अनास्ताज ह्या तुज्या धर्मतांच्या आनी रोख साक्षांच्या आनी समेस्त तुज्या भक्तांच्या जम्यांत आमकां एकठांय कर. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उद्देशीं तूं सर्वेस्परा ह्यो सोर बरी वस्तू रचून जिवान आनी आशिर्वादान बोदताय, पवित्र कोत्ताय आनी आमकां वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक. जेजून शिकयल्लें प्रार्थन सगलीं धीर घेवन म्हणया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतलीं सुटय आनी सर आकांतांतलीं वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयत सवेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळचो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं. एकामेकाक शांती दियात.
देवाचे शेरे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती. ही देवाची शेडी संवसाराचें पाप काडटा ती शेडयेच्या जेवणाक पयल्यान ती सगळीं सुभागी. सम्या तुवें आमचे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजान शेवताना गायन गावया. शेड्यांक हांवदार D40/6/5/70 D46 पेज 74. Sodał Santa, Shiakada, Oshi Vorvi, Igor Solia, Orui Rosa, Sano Sana, Zoro Kaka, Suba Uda, Yuda Visva Soda Suci, Ama Shilia Gloria Jesu. Tina Dovo Somu, Yuda Visva Soda Suci, Ama Shilia Gloria Jesu. Tina Dovo Somu, Soda Saku, Aila Devu, Dusmanatli, Sorukimu, Moja Shilia. Matu, Yuda Visva Soda Suci, Ama Shilia Gloria Jesu. Tina Dovo Somu, Yuda Visva Soda Suci, Ama Shilia Gloria Jesu. Tina Dovo Somu. Aușeanțo, Naușicati, Doiar Moru, Aia Dusma, Au Morona, Damna Solu, Au Ozona, Iuda Visva Soda Suci, Au Mașilia Gloria Jesu. Tina Dovo Somu, Visva Soda Suci, Ama Shilia Gloria Jesu. Tina Dovo Somu. Zushi Baba, Oro Nochi, Ai Baba, Oro Tachi.
trinando vorsomo eu dau vislaso da suce ama scegliendo a Gesù e trinando vorsomo प्रार्थया भोव कोणवाळ्या बापा आमच्या जण एकल्याच्या नांवान जेजू आमकां आपयली देखून ह्या मिसार आमच्या बोळ्या घोड्याचो ताळो आयकूंक आमकां मेळ्ळें ताच्या रोगतान आमची पातकां धुवन गेलीं आनी पातकाक मेल्लीं आनी प्रामाणीकपणान जिवचे खातीर आपल्या मासा रोगतान ताणें आमकां पोसलीं ह्या देण्या पासत आमी तुका दिनवासतांव आनी घरा वचूनय ताच्या ताळ्याक कान दिवंक आनी प्रामाणीकपणान जिवन आमची दिनवासती दाखोवंक आमकां आदार दी म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं बसूया. आमच्या सुमनाची कार्यावळ फाटल्या आयतारा आमचें धर्मदान जालां 85,220 रुपया ₹85,220 बुधवारा दीस जालां 11,100 रुपया ₹11,100 आनी SSVP कलेक्शन जालां 23,680 रुपया ₹23,680 तुमकां सगल्यांक तुमच्या उदारपणा पासत आमी दिनवासता. आयज बऱ्या गवळ्याचो आयतार हें आमी नियाळ्ळां आनी आमचें धर्मदान आयज आमचे डायसन सेमिनरी आसात ताका आमी पाठोवन दिता. उदारपणान तुमी तुमची देणगी दिल्ल्या पासत आमी तुमकां दिनवासता. हो जी तुमी देणगी दिलें कलेक्शन खूब आदाराचें जातलें बी सायबा कित्याक सेमिनारिस्तांक शिकोवंक तांची आकारणी करूंक जाय तो खर्च जाता. सेमिनार चलोवंक जाय ते दुडू जाय पडटात. तुमचें हें कलेक्शन आनी तुमची देणगी जी तुमी एनवलपान घालन दितल्यात तें ताका खूब आदाराचें जातलें. आयज 9:30 ते 12:30 पर्यंत कॅथलीक असोसिएशन ऑफ गोवा घडोवन हाडटात बॅचलर्स आनी स्प्रिंटर्स हाचें रजिस्ट्रेशन ड्रायव्ह आनी प्रोफायल स्क्रिनींग आमच्या हॉलांत फर्स्ट फ्लोरान. लग्न जावंक सोदतल्यांक हो बरो सहयोग. कोणूय सांगाती सोदता जाल्यार इफ एनी वन वॉन्ट्स अ लायफ पार्टनर और अ स्पाउस इन लायफ यात आनी हिंगा रिजिस्टर करात. फाल्यां सोमारा दीस एप्रिलाचे 22वेर लायफ इन द स्पिरीट सेमिनार हाचो दुसरो भाग सांजे 5:15 वाजता. तेच उपरांत प्रेज एंड वर्शीप 2 उलोवपां आनी एडोरेशन आसतलें. आमचें हाचीरपण दाखोवया. आमचेच पासत हो सेमिनार आमी घडोवन हाडटा. सो येयात इन लार्ज नंबर. सांजेर आमचें काम सोंपता. मातशे हे 4 उरलेले 3 सोमार सॅक्रिफीस करुया. हांव पादिगराचे वतीन तुमकां सगल्यांक आमंत्रण दितां ताचे 40 आनी 5 वर्सांचे पाद्रीपणाच्या उत्सवाक फॉर हीज 45th priestly anniversary ordination anniversary on 25th April सांजे 5:30 वाजता दिनवासतेचें मीस आसा. मिसान वांटो घेयात. पादिगरा पासत मागूं एक बापूय कसो आमची जाय ती जतन तो घेता. आमचे पासत उमेदीन उर्बेन मोगान
काकलुतीन वावुरता. जशी एक कोंबी आपल्या भुरग्यांक सांबाळटा तेच भाशेन एक बापूय कसो आमकां सगल्यांक तो वेगोवन मिंगेलीच्या पांयाकाल दवरता. ह्या पासो दिनवासनेच्या मनान दिनवासनेच्या काळजान येवया, देवाक दिनवासून ह्या मिसा भेटेन वांटो घेवया. 26 अब्रिलाचे तुमी मोजे पासत मागचें, कित्याक म्हाका 7 वर्सां बोत्तात पाद्रीपणाची. 7 वर्सां जालीं आल्त्रार बॉब मान मान मान. तुमी मुज पासत मागात, यात मुज पासत मागात. त्या दीस अब्रिलाचे 26 शुक्रार म्हणटोच सांजे 6 वाजता मीस आसतलें आनी सदांचे भाशेन एडोरेशन आसतलें. परम संस्काराक बोजोण 8 पर्यंत ही बोजोण चलतली. 8 आमी आशिर्वाद दितले. फुडल्या आयतारा तालिगांव पंचायत इलेक्शन्सां आसतलीं. सगल्यांनी भायर सरून आपलें मत दिवंक उलो मारता. आमचे पासत वावुरतलो पंगड विचून काडुया. उमेदवारां पासत आमी ह्या दिसांनी मागुया. आतां चोत्रायदोची मायेचे पयलेर वावराड्यांचो दीस. ह्या निमतान त्या दिसान दोनूय मिसां उपरांत 6:30 आनी 7:30 मिसां उपरांत आमी तुमची वाहनां वो व्हेकल्स आसात ताचेर आमी आशिर्वाद घालतले. ब्लेसिंग ऑफ व्हेकल्स. तुमी तुमच्यो स्कुटरी, गाडयो, बायक्स आनी दुसरें कसलेंय व्हेकल हाडून पार्किंग लॉटार दवरचें. पाद्री हिंगा मागणी करून येतलो आनी आशिर्वाद पवित्र उदकाचो शिंवर घालतलो. त्या दिसा 6:30 वाजता 3rd एडिशन ऑफ कॉन्सर्ट पीच माचेर हाडटा. तरेतरेचे इन्स्ट्रुमेंट्स वाजपी आमचे मदीं आसतले. येवया, आमचीं भुरगीं तीं पार्टिसिपेट करतात. येवया, तांकां उर्बा दिवया. मायाचे दुसरे डॅडीज होम तियात्र आमी माचेर हाडटा. हो तियात्र बरयला फादर मिल्टन रॉड्रिगेस. ह्या वर्सा कला अकादेमीच्या कॉम्पिटिशनाक हाका पयलो इनाम फावला. फर्स्ट प्रायज इन द कला अकादेमी कॉम्पिटिशन. आमचें बाय मार्ता आसा, तातूंतलें एक्टर तें. ताका तरी पळोवंक तुमी येयात. चोत्रायदोची मायाच्या म्हयन्यान सांजे 5:30 वाजतांचे मीस आसचें ना. पूण सॅटर्डे इंग्लीश मीस सदांचे परी चालू आसतलें. डोनेशन कुपन्स तुमी होपोवंक मागता. हांव जाणा जायत जाणांचें कंप्लेन, फादर कोण घेयना, सगल्यांक बूक आसात. ह्या मांडे वो ट्युजडे एक बायल येयली, जाणटी बायल ती, चड शिकप ना. तें सांगलें, फादर जेन्ना बूक येयलो चेड मातशें पिका जालो, बूक खंय होपोवपाचो टेंशन जाता न्हू, येदोळ बूक 10,000चो. ते म्हणून बाबा मी नाका, म्हाका मधुबन सर्कल आहा थिंग व्हरू. हांव चिंता पण मधुबन खंय मागीर कळ्ळें सांतिनेज. ह्या दिसा तो बंद आहा. पूण ती थिंग गेली आनी एक शॉपकीपर स्टोर ओनरा बरी वचोन तेन सर्ती ओपली. एक बूक इंकून हाड फादर, दुसरो वचोय वता 20 गेल्या. तेगे हांव तेगे उमेद, तेगे ताकीद आनी तेगे वावराक हांव सर आपुरपाय कोता. आमी कितलीं शिकलोलीं, आमकां ते एकूच उदीक रिसोर्सीस, आमकां बायक आसा, गाडी आसा, आमगे कितलीं सोयरीं आहा, गिरेस्ताय आखें गोंयभर सोयरीं आहाय. तुमच्यांनी गिफ्ट करूंक जाता ही पाटी. आख्खो बूक घेयाय आनी एक तुमगे फंक्शन जाता 500 रुपया गायचवातेर 5 लॉटरी तिकेट दियाय. एक शिकाय. म्हाका उगडा आसलो ते विधवेचो 2 नाणे आहलो ते दिले. येन आपणाक एक कुवेत घेयली, आख्खो बूक ओपन हाडलो. इगोचे पासत आमी हे भाशेन कोश नाय आनी कोण करतलो. दुसरो लोक येन तालिगांवची इगोज सांबाळटलो. आमी सांबाळूंक जाय न्हू. आमचे इगोचे पासून इगोज आमकां मागिना आसतना जाय तें दिता. तुमकां जाय तेदोना इगोज तुमकां जाय तें दिता. तें तरी उगडास करात आनी बूक ओपया. आनी तुमकां जायच ना जाल्यार फादर हेस्टन तुमचे फॉर्मोड माशना ना म्हण आल्त्रा सुद्दां बॉब माशना हाडाय आनी बूक येन ऑफिसांत दियाय. तुम भिनाकाय. आतां मीस आहा तें 9:15 कॅटिकिस्टांचें आनी जिलालें फ्रांजालें मोरोट सांजे 5:30 वाजता. सदांचे परी 10:30 वाजता एल्कोहोलीक एनॉनिमस जमात उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार. मिसाच्या शेवटाक आमी गायन गावया K7 निर्भागी आमची काळजां, पान 142 K7 पेज 142. Niराशी दुःखावरी
उजवाड जेजू, मनाचो प्रकाश जेजू, कुडीचो पोजर जेजू, जिणेचो सूर्या जेजू, काळजाचो उजवाड जेजू, मनाचो प्रकाश जेजू, कुडीचो पोजर जेजू, जिणेचो सूर्या जेजू.